10 lines on fruits in Konkani. The Olio Follam Voir. आयज हांव तुमकां 10 lines on fruits in Konkani हाचे वयर बरयतां. द ओलियो फळां वयर म्हणजे फळां वयर हांव थोडी माहिती इन्फॉर्मेशन दितां. हांव दितां ती माहिती भुरग्यांक ल्हानशी निबंध एसे बरोवपाक उपकार धोलें. Hi and hello, welcome to my channel once again. Watch my latest videos from the channel as you might have missed out. Do subscribe to my channel please to receive latest notifications instantly. तर आता आमी सुरू करूया. First one, फळां आमच्या जिवाक एकदम बरीं. सेकंड वन, फळां भरपूर विटामिनान भरल्यांत, त्या भायर धातू वानीन मिनरल्स. फळां खायल्यार जिरोणीक बरीं, पोट स्टमक साफ उरता. फोर्थ वन, आख्ख्या संवसारांत वेगवेगळीं फळां मेवतात जशे परी आपोल, आंबे, पणस, पपायो आनी हेर जायत्यो. थोडीं फळां वर्साक एकूच पावटी मेवतात सिजनल, आनी थोडीं फळां आख्ख्या वर्साक खावंक मेवतात. फळां जायते फळाची दांतणी म्हणजे फायबर्स आसतात. सेवेंथ वन, फळांत कमी कॅलरी आनी कमी चरबी फॅट आसता. एथ वन, वेगवेगळीं फळांत खूब ताकद एनर्जी आसता. नायन्थ वन, सगळीं फळां आमकां घोटाय दिता आनी दुयेंसां सिकनेस पयस करता. एंड फायनली द 10th वन, आमी सगळ्यांनी फळां सदांच खावंक फावो जर तर आमची भलायकी बरी सांबाळूंक जायी जाल्यार. तर हो जावन आसलो एक ल्हानसो व्हिडिओ. समजता तुमकां फायद्याक पडटलो म्हणून बरो लागलो जाल्यार लायक आनी कमेंट करात आनी सांगात. मेवया बेगीन. तयार रावात पळोवपाक नेक्स्ट व्हिडिओ. टेक केअर. बाय बाय.